जो मेरेन काँग्रेस खिळखिळी जायना तो मेरेन एक ऑल्टरनेट नेतृत्वाक उभारी दिवपाक मेळना आनी जो मेरेन मोगो खिळखिळी जायना तो मेरेन स्वताचो वोटर बेस तयार करपाक जायना. हे धोरणात्मक दृश्टींतल्यान तयार केल्ली वाटचाल काय कितें? एब्सोल्युटली करेक्ट आसा. हांव तें खरें अशें म्हणटा. तातूंत कांयच म्हाका दुख्ख जायना आनी म्हाका वायटपणी दिसना. पॉलिटिकल इट इज पॉलिटिकल ताणें म्हटलें की इट इज पॉलिटिकल प्रुडन्स. संजयान जशें सांगलें की तो पॉलिटिकल प्रुडन्स जो आशिल्लो ते वी वर्कड ओवर दॅट आनी ताका कितें करपाक जाय. आमकां पॉलिटिकल पार्टी म्हणून फुडें येवपाक जाय. पॉलिटिकल पार्टी आमी भितर मैदानान उतरले आनी आमकां सरकार करपाचें ना अशें इतलें संन्यासी राजकीय पक्ष कित्याक करपाक जाय. मागीर बाकीचे खूब कामां करपाक जाय. तुमी सार्दिनाचो उल्लेख केलो. तुमी सार्दीन सरकार किंवा ताजे बी म्हणून आमी ताची चर्चा केल्ली. कितें म्हणून आमकां लोकांच्या मुखार हाडपाचें आशिल्लें की बीजेपी कॅन फॉर्म द गव्हर्मेंट. बीजेपी कॅन फॉर्म द गव्हर्मेंट. बीजेपीचो रोल तो फक्त त्या पयलींच्या पिक्चरांनी एके हंगलाचो आसतालो तसो रोल न्ही तो. बीजेपी हो ते मेन रोलार येवंक शकता अशा पद्दतीचो एक मेसेज लोकांक दिवपाचो आशिल्लो. यू आर अ सिरियस स्टेक होल्डर्स इन पॉवर. एक्झॅक्टली अँड वी सक्सिडेड इन दॅट. जनसंघा पासून तांणी उल्लेख केलो म्हणून वी ट्रान्सफॉर्मड अवर सेल्फ फ्रॉम कॅडर बेस्ड पार्टी टू मास बेस्ड पार्टी.